विरोधी पक्ष काँग्रेस पक्ष आणि तांचे अध्यक्ष म्हणयारे गिरीश चोडणकर पत्रकार परिस्थितीच्या निमतान तांकां आमी सांगूंक सोदतात की लोकांची वेळोवेळी चुकीची माहिती दिवन दिशाभूल करपाचो प्रयत्न चल्ला। एक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा सकयल फाटल्या जवळ जवळ 1.5-2 वर्सां चालू आसा आणि ह्या सरकाराची काम करपाची पद्दत म्हणजे अनेक गोष्टी आमकां लक्षांत येवपाक जाय की प्रशासन सगळे हातीन घट येवपाक वेळ लागता, कारण कोविड आशिल्लो। म्हणजे अनेक गजाली आमी जर बारीकसाणेन जर पळयल्यो जाल्यार आमकां लक्षांत येतल्यो। आमी केन्नाय म्हणटात की अमूक गोष्टीक 2019 सांगिल्लें आतां करपाक वेळ कित्याक लागले, अमूक अमूक अमूक। ताचें मुख्य कारण आशिल्लें कोविडाच्या वेळाचेर सगळे वेव्हार थंडावल्ले आनी त्याच बरोबर ते वेव्हार थंडावले आसतना सुद्दां सरकारी ऑफिसां आसतलीं, त्याच बरोबर कर्टेल केल्लो स्टाफ, 50% एटेंडन्स आसतलो आनी आर्थीक जो आमचो जो हें आशिल्लो इन्कम जो आशिल्लो जनरेट जाता तो कमी जाल्लो आनी अशा वेळाचेर सरकार योग्य पद्दतीन नियोजन करून प्लॅनिंग करून हे सगळे गजाली फुडें व्हरताले। आनी ताजोच भाग म्हणून ज्यो नोकऱ्यो सरकारी नोकऱ्यो ज्यो उरिल्ल्यो त्यो सगळ्यो सरकारी नोकऱ्योची घोशणाय केली आनी आर्थीक सगळें वेवस्थीत आसा काय ना हें पळोवन येणाऱ्या हातूंत तो टप्प्यान वेवस्थीतपणे फुडें वतले काय ना हें पळोवन ह्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपा लागून सरकार प्रामाणीकपणे आपले उतराचेर ठाम रावलें आनी त्या प्रमाणे ती एडवर्टिजमेंट केली। आयज काँग्रेसीचे दोळ्यान हें सगळें खुबता, कारण इतले मोठ्या प्रमाणान येणाऱ्यो ज्यो नोकऱ्यो 10,000 नोकऱ्यो दितले म्हटलेल्यो त्यो आनी त्या नोकऱ्याच्या हातूंतल्यान भारतीय जनता पार्टी हे प्रामाणीकपणे ह्या सगळ्या उतरा कडेन बांदील रावून हे नोकऱ्यो लोकांक मेळटल्यो हाजेर तांकां पयलीं भंय आसा। कारण असो नोकऱ्यांचो विशय जालो जाल्यार सरकाराची प्रतिमाय वयर येतली आनी त्याच बरोबर सरकार हें 22+ आमी निवडून येतले म्हणटा ते 25+ निवडून येतले आनी नेमकें तेंच लोकां मदीं भ्रम निर्माण करप, भुरग्यां मदीं क्वेश्चन मार्क निर्माण करप आनी हें त्या खातीर नोकऱ्यो विकपाक काडल्यात। नोकरेक कोण तरी पयशे घेता, नोकरेक खातीर रोस्टर मेंटेन करूना, ह्यो सगळ्यो कितें नाका जाल्ल्यो फालतू गजाली आसात त्यो लोकांच्या माथ्यार मारता। केन्ना केन्ना कितें जाता, एकच गजाल 4 फावटी जर आपटयली जाल्यार कोणाक मातशी खरी दिसता। जो भुरगो प्रयत्न करता त्या भुरग्याक खंय तरी जर नोकरी मेळुना जाल्यार मागीर हळू हो जे सांगता त्यो गजाली खऱ्योशो दिसता। आनी मुद्दमून आमी सांगपाक सोदतात की जर ह्या हातूंत भितर जर हे आरोप जर आसात जाल्यार आरोप ताणें सिद्ध करपाक वचचें, एक सुद्दां पुरावो ना, हवेन सगळे गोळीबार करता। अजून पोलिसांची भरतीच जावना, वाऱ्याचेर एक चलता। आयज केन्ना खंय म्हणटात सरसकट म्हणटात सगळ्यांक चोर म्हणटात, हें एक जनरल एक परसेप्शन आसता, पण तें परसेप्शन काडून उडोवपाचें हें काम प्रामाणीकपणे सरकारान केल्लें आसा। हालींच एकावंट्साच्यो हें जाल्ली आसा। सांगचें कोणें आपसतात आसल्यार कोणें ओपनली चॅलेंज की तांच्यांनी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या ह्या खात्या कडल्यान किंवा कोणें कोणा कडेन पयशे घेतले जाल्यार ह्यो म्हूण सांग मुखार आसा गट्स, फक्त उलोवप। आनी बाबडो भुरगो जो इतलो पळय कामाक लागून एप्लिकेशन करून हांगा थंय इंटरव्यूक भोंविल्लो आसता, तातूंत खंय काही प्रमाणान ताजी नोकरी बाबड्याची जायना आनी मागीर ताज्या ह्या आरोपान भितर उज्यान तेल घालपाचें काम ते करतात। ताका तो निर्सल्लो आसता, शेपाड पडो आमची नोकरी जायना, कोणाचो वशिलो जाय पडटा, कोणाक तरी घट धरचें पडटा, पयशे दिवचे पडटा आनी तो मागीर आरोप करता आपल्याक नोकरी मेळना जातकीर कोण तरी पयशे दिवनूच मेळटा त्यो रे अशें म्हणप आनी ताजे बरोबर मागीर नाल्लकार रडटा म्हणून तेलकार रडटा, सगळेंच तेच उलयता। एखादे वेळेर खंय तरी समजा ताज्या लक्षांत जर आसा अमको पयशे घेता म्हणून जाल्यार ताणें तें सप्रमाण ताका सिद्ध करचें। ही ओपन चॅलेंज आसता ताका भारतीय जनता पार्टीची, ताका अरेस्ट करचो। सरकारान ऑलरेडी आदेश दिल्लो आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंताचें सरकार, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे असल्या हाजे विरुद्धान ठामपणे उबी आसा। ताणें आरोप करता सप्रमाण सिद्ध करचें, ताका पुराव्यांनी सगळें म्हणजे कोण तरी आसतलो न्ही,
तुमचोच मनीस रडटलो, तें सगळें फिक्सिंग म्हणटलो और तेंच म्हणटलो घोटाळा म्हणटलो आनी लोकांच्या मनाचेर इम्बायब करपाक हें करपाक सोदतलो की हें सगळें चुकीचें म्हणून. जे हातूंत भितर ओबीसी तातूंत नाशिल्ले वयर आसा ते जनरलान गेले अशे 2 गजाली आसा. ह्यो सरकाराक विचार म्हणून सांगपाचें तुमी विचारपाचें आसा. कारण ताजेर प्रतिक्रिया पार्टीच्या माध्यमांतल्यान हांव दितांच, पण सरकारचे हातूंत भितर बांदिलकीन भितर मुद्दम म्हणून विचारात न्ही हें कशें जालां आनी कितें जालां तें. त्याच बरोबर टीएमसी नेते जे आसात ती हांगा आयल्या आनी ती उलयता, तिका हांगसरले माती खबर ना. तिजे थंय पळय तें चल्लां पळय न्ही, थंय पयलीं क्रायम कितलो जाला, उजो कितलो लागला, दंगल कितली जाल्यात, खंय कोणाक कितले खून जाल्या, रेप कितले जाल्या, रोहिंग्याचे लोक कितले येवन थंय भरिल्ले आसा, तांचे भितर बसकी जावन कितें चल्लां हें ताजेर पयलीं तेणें उलोवचें. ती खंय थंयचें उजो पेटिल्लें सगळें आसा ती हांगा येवन हांगा शाणपणां सांगता आनी लोकांक ग्रांटेड धरता. काही पेपर हाताक धरून त्यो बातम्यो पेरप आनी आमचो सादो मनीस गोंयकार म्हणटा तो सकाळी फुडें थोडो जो आसा तो सोशल मिडियाचेर आसा, मिडल एज, बाकीचो सगळो जो आसा तो सकाळी फुडें पेपर वाचले शिवाय च्या पोटां वचना. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान पेडणे ते काणकोण पर्यंत सकाळी फुडें खंयचो तरी दैनीक हातीन घेवन तें वाचलें की ताका दिसता की आयचे सगळे ताका बातम्यो कळ्ळ्यो गोंयच्यो. ताजे तकलेन त्या पेपराचेर ते हाताक घट धरून बातम्यो कश्यो पेरप आनी थोडे पेपर तुमकां खबर आसा कितें चल्लां तें. साद्यांतल्यान सादो सुद्दां कोण तरी मनीस तो सुद्दां नॅशनल न्यूज आशिल्ले भशेन फ्रंट पेजीर हाडपाचें कारस्थान मेवणे बाबूजी करतात. असलेंय बी सगळें आसा. सो असले हातूंत भितर सगळें हें जें आसा तातूंत भितर लोकांनी पेपराच्या प्रश्नचिन्ह हाजेरय प्रश्नचिन्ह आसा. कारण ज्या हाजेर भितर एक उत्कृश्ट पत्रकारिता म्हणून गोंयचे पत्रकारितेचो जो पळय जितलो हें आशिल्लो दबदबो आशिल्लो, जितलें निवळ हें आशिल्लें आनी योग्य बातमी आसताली, आतां सगळे काही मोजकेच पत्रकार आनी काही मोजकेच पेपर म्हणजे पेपर हे त्या भशेन ते सगळें नाका जाल्लेंच तकलेर मारतात कुजबुजाच्या नांवार नाल्यार आनी खंयच्या नांवाचेर आनी हें तें. सो ह्या हातूंत भितर आमी ह्या हातूंत इशारा दितात काँग्रेसच्या अध्यक्षाक की हाचो तांकां योग्य असो तांकां धडो दिलो गेलो वतलो. आमगेले युवा मोर्चा आसूं किंवा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते वगीर रावचे ना. उठ सूट बेताल आरोप करपाचे तांच्यांनी बंद करचें. फक्त राजकारणाची हवा तापोवपाक जाय म्हणून आरोप करचे न्ही. हें सरकार जी वेवस्थीतपणे आपली खाती चलयता त्या खात्यांतल्या हातूंतल्यान गरिबांतल्या भुरग्यांक नोकरी मेळपाक जाय जाल्यार तितले मेळिल्ले गरिबाचे भुरगे आसले तितले तुज्या दारान हाडटात, मेळटले ते बी. ते बाबडे त्रास करून थंय धांवतात. कोण तरी पोलिसान भितर कोण तरी बाबा उडी मारता, 5-5 दीस कोण तरी बिचार वचून धांवून आपले फिजिकल फिटनेस कोण तरी करता. अजून रिजल्टूच जावना, एग्जाम जावची आसा, तेंय कॉम्प्युटरायज सगळें आनी तातूंत घोटाळा म्हणटा आनी तातूंत भितर पयशांचें हें म्हणटा. हें पुरातन चालत आयिल्लें आसा. एक ते फोगोटी फोडपाची ती आतांय बी चालू आसा. ही भारतीय जनता पार्टी कडेन खोपोवन घेतली गेली वचचे ना. देव बरें करूं. कोणाक दिलो टायम? आपल्या मंत्रिमंडळांतल्या लोकांक ह्यो काही गजाली आसा त्यो बेगीन करच्यो म्हणून दिल्यात. कारण काही प्रमाणान थोडे सुशेगाद म्हणजे कशें चलता, हो ऑफिसर ना तो ऑफिसर ना, हें अजून रिजल्ट तांचे त्या म्हणजे खंयचे एजन्सी कडेन दिल्या त्या एजन्सी कडल्यान येवंक जाय आनी त्यो अपलोड करपाक जाय. खूब पयलीं काडिल्ले आसात जॉब. एक मनशाक एक हें आसा न्ही ती केन्ना मेळटली कोणाक तरी रिजल्ट येवन आपल्याला नांव आयलें काय ना. हे भुरग्यांची चूक ना तातूंत. फाटले 3-4 वर्सां म्हणजे 7 वर्सां फाटलीं म्हणजे 2016 बंद जाल्ले ते हातून थंय उरिल्ले म्हणजे बंद जाले 16. ताजे पयलींचे 1-2 वर्सां जाले. ह्या 7 वर्सांत हो जो पळय उरला तो कितलो जातलो तो चिंत न्ही. तो 18 वर्साचो भुरगो आतां 25 जातलो आनी 25 आशिल्लो तो 32 जातलो आनी त्या 7 वर्सां 32 आशिल्लो तो 40 पावतलो. आतां आपल्याला चान्स गेलो म्हणटलो म्हणटकीर तें सामकें हें जालां. एज वता म्हणटकीर ऑफकोर्स. अरे ह्यो जाल्यो जाल्यार तांकां हें जातलें न्ही. तांच्या पांयाक तांकां हें जालां सद्याक कितें तांकां स्वप्न पडपाक लागल्यां कारण आपूण येतले बितले म्हणून. आनी ह्यो नोकऱ्यो जेन्ना जे लोकांचे बरे वेवस्थीत मॅरिटाचेर आनी वेवस्थीत गरिबाच्या कोणाच्या घरा वतल्यो त्या वेळाचेर ताका दिसतालें की आनी घट जातलें म्हणून.
बेतो शिमिटान घालता बेतो म्हणून ते सगळे तडफडटात, सगळे तडफडटात. इश्यूय ना. कितें आसा इश्यू सांग पळया. कोविडाचेर सोंपलें आतां सगळें. आतां काय ऑक्सिजन जाय म्हणून ते धडयतले तो घे म्हणून आसा. आमचे कडेन सुद्दां कॉन्सन्ट्रेटर कितले आसा जाल्यार धाडून दिता बेस्ट. नोकरी विकता पेड ते तुम्ही दाखवले म्हणटा. हय हय. तुमचे फाटल्या दिसांनी एका मंत्र्यान म्हटलेलें की बाकीचे मंत्री आहा ते नोकरी विकता म्हणून. तो सारको आयकय परत. विकता बाकीचे कोण मंत्री विकता जाल्यार ताका विचार म्हटलो. असो स्टेटमेंट काड आनी पळय परत एकदां. ते विचार तोच विचार न्ही. हांवें पळयलो तो. तवे पळयला हांवें तो. ताणें कितें म्हटलां तें पयलीं तो पळय. तो म्हणटा पळय ताणें पत्रकारान पळय कितें आसा हांगसरल्यान पळय जितले लायव्ह पळयता पत्रकार परिशदेन तांकां जेन्ना तो खंयच्या तरी न्यूज चॅनलाचेर पळय न्यूज वता न्ही तो तुमी प्रश्न विचारिल्लो तो वचना. लायव्ह आसता तेन्ना वता. तो प्रश्न वचना. ताणें कितें विचारलें तें तो कट जाता कारण कॅमेरा म्हाजे कडेन आसता. हय तेच सांगता मरे. तो विचारता तो प्रश्न कितें ताजे पयलींचो अरे कट पेस्ट करून कस्टमायज जेन्ना पळय वता तेन्ना ताका पयलीं कितें विचारलें तें कळचें ना. ताका विचारलो कितें प्रश्न की अशें अशें आरोप आसा की मंत्री हें तें विकता. ताणें म्हळें जो अशें जर आसा जाल्यार खंयचे मंत्री विकता ते ताका विचार म्हणून. आसूं येता जाल्यार तूं सांग म्हणून सांगलां. काड आनी पळय मरे तें. काडून पळय आनी आयज रोखडें मेळटा. आतां हें आयकतना थोडे वतले आनी टूक 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 करून फाटल्यान वचून परत वचून चॅक करतले. कळ्ळें न्ही. अभ्यास केल्या शिवाय उलोवपाचें बी ना आमी. कट पीस आसा तो चॅक करतले वतले ना काय ना ते पळय. दामू अशें उलयतालो खंय आसा तो सोदून हाडया म्हणून. कारण आयज हें क्लावडान भितर वचून फाटल्यान जर सोदलें सगळें मेळटा. सगळें फोटिंगपणां करपाची गरज ना. फोटिंगपणां रोखडी कळटात. आनी म्हणून फोटिंग जे पळय आसा ते उगड्यार पडल्यात. देव बरें करूं.